उपकार तुमकां. आमी आसा हळदोणा कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी आमच्या वांगडा आसा TMCचो कॅन्डिडेट. हांगा हळदोणान कशें राजकारण चल्लां, कितें चल्लां तें तांकां विचारया. सर उपकार तुमकां. सर, तुमी आतां जे भोंवतात घरा तुमकां कितें जाणवता हांगा? आयज हांव खरें म्हणचे जाल्यार शेटये वाड्यार पेड्यान वॉर्ड नंबर 7 हांगासर सद्या नवीनूच तारक आरोलकर हो निवडून येयल्लो आहा. पूण आमी जी स्थिती आयज हांगासर पयली, हांव अभिमानान सांगतालो की आमी बार्देजान एज्युकेटेड आहा, बार्देजान आमी डेवलप्ड आहा अशें एक दिसतालें म्हाका. पूण आयज ह्या वाड्यार भोंवल्या उपरांत हांव गोंयान भोंवता, म्हापशान भोंवता, हळदण्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन भोंवता काय खंय तरी भायल्या गांवांनी म्हणजे भायल्या राज्यांतल्या एक ल्हानशा खेडेगांवान भोंवता असो म्हाका प्रश्न पडलो. चलपाक वाटो ना, रस्त्यार उदक येवप म्हणजे खंयच तरी ते लोक कशें सांगतात की डेवलपमेंट म्हणटा तो कसलोच जाल्लो ना, उदरगत ही कसलीच जाल्ली ना. सो हेका लागून लोकांच्याय मनान हांगासर एक वेगळे वेगळे म्हाका भोंवताना खूब लोकांनी सांगलें की ना, तूं जर अशें हें आमचें सगळें काम करतलो जाल्यार आमी तुका वोट दिता. सो त्या लोकांनी म्हाका इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट आनी रिलीजन आनी सगळे भशेचें एक उतर दिल्लें आहा की आमी तुका वोट दिता. आनी हांवें तांकां सॅटिस्फॅक्टरी उत्तर दिलां की येयना फुडें आमी रोखडेच म्हणजे जशें जो प्रोसेस आसता, फायल प्रोसेस जावपाक जाय, मार्चान रिजल्ट जातलो, रोखडेच मागीर पावस आसतलो, म्हणजे नोव्हेंबर मेरेन हांवें तांकां सगळीं कामां करून दिवपाचें उतर दिल्लें आहा. कारण हांगासर आमदार आसून 10 वर्सां आमदार आहा हांगासर ग्लॅन टिकलो आनी हांगासरलो कावन्सिलर जो आसलो होय BJPचो आसलो. सो इतलें आसुनूय हांगासर उदरगत जावंक ना. म्हणजे अशें सांगता म्हणजे म्हाका उलयता कळ्ळें की पर्टिक्युलर घर ह्या आमदाराक नासलें, म्हणजे BJPक मत मारूंक नासलें, पूण नेक्स्ट घरान मारलेलें आसलें. पूण तो ह्या घराचे तिडकीन त्याय घराचें काम करता, म्हणजे त्याय घराक त्रास करता. हे तरेचें हांगासर राजकारण चलता. म्हाका दिसता हांव एक हळदणकारांक सांगूंक सोदतां, हांव एक उतर दिता तुमकां, राजकारण खंयसरूय पावं पूण भेदभाव करचो ना केन्ना. कॉन्स्टिट्युएन्सीन जिखल्या उपरांत हांव फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीचो आमदार आसता. फूल कॉन्स्टिट्युएन्सीची उदरगत करप, डेवलपमेंट करप ही आमची जबाबदारी आसता आनी ती हांव पूर्णपणे जबाबदारी पार पडटलो. कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा जी हळदोणा ताची डेवलपमेंटाचें कशें कितें? हळदोणा कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांवें ऑलरेडी मॅनिफेस्टो आमचो दिल्लो आहा. हळदोणा कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळ्यान व्हडलो आहा हळदण्यान जो मार्केट कॉम्प्लेक्स आहा हो मोडकळीस पावल्लो आहा. हो चर्च प्रॉपर्टी आसलेल्या कारणान आदी चर्चीन हळदण्या मार्केट बांदपाक बी सगळें परमिशन दिल्लें. आयज जर तेंचे कडेन बरे भाशेन उलोवन जर करीत जाल्यार सगळें जाता. पूण ग्लॅन टिकलो फाटल्या 10 वर्सांक फेल गेलो. आयज ग्लॅन टिकलेचो हांव हें पळयतालो खंयच्या तरी पेपरार येयला, हळदण्या मार्केट बांदपाक प्रायोरिटी दितलो. अरे लोकांनी तुका 10 वर्सां दिल्लीं आनीक तूं लोकांची 5 वर्सां फोंडान घालूंक सोदता. हो म्हाजो प्रश्न ग्लॅन टिकल्याक. 10 वर्सान अशें कितें जालें की तूं मार्केट कॉम्प्लेक्स हो रिन्युवेट करूंक शकलो ना, बांदूंक शकलो ना. सो म्हजें कितें आहा, मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदपाचो हो म्हजे 2 वर्सां भितर हांव कंप्लीट करतलो, चर्ची कडेन उलोवन आनी बरेपणान सगळे गोश्टी जाता. एकोशे वयताना म्हणजे कालवे पूल जाल्ल्या कारणान मया आसात, बिचोले आसात, जे पणजे वचपाक आमचो एकोशे पोमुर्फा रोड यूज करता आनी फूल रस्तो बारीक आसलेल्या कारणान थंय कांयच करूंक मेळना. सो कंजेस्टेड खूब जाता लोकांक, थंयसर स्थानीक लोकांकूय त्रास जाता. ओळावलेच्या, पोमुर्फेच्या, हळदणचे लोक जे वयता ते कडेन त्रास जाता. सो गाळवा वयरसून आमी बायपास रोड सारको सालय मेरेन काडपाच्या लोकांक एक एश्युरन्स दिल्लें आहा, जेणे करून जो टाण सकयल पडटा पळय हो पडचो ना. जेका कोणाक भायल्या भायर वचपाक जाय वो भायल्या भायर वयतलो, प्लस त्या वाठाराची उदरगत जातली. खुबश्या हळदणकारांनी म्हाका पयलीं सांगलेलें की थिवीन रेल्वे स्टेशनाक वचपाक तांकां असो भोंवताडो मारून वयचो पडटा, हायवे क्रॉस करून वयचें पडटा आनी इट इज अ रिस्की ऑल्सो. सो आमी तांकां एक एश्युरन्स दिल्लें आहा, मयडेसून थिवी मेरेन एक ब्रीज घाला. व्हडलो जायना तो, धाकटुलो असो ब्रीज आहा तो. म्हाका दिसता हार्डली एक 3-4 कोटी भितर जावंक शकता पळय असलो ब्रीज आहा. चड स्पॅन ना ताका, चड लांबाय ना, जेणे करून थिवी स्टेशन किंवा थिवीच्या लोकांक हांगासर, थिवीच्या लोकांचे हांगासर सगळे सोयरे खूब आहा. हांव भोंवता म्हाका कळ्ळें यो वाच करपाक तांकां खुबशें बरें जातलें. पोडवाळे खोर्जुवें जो फोर्ट आहा तो फोर्ट आयज मेरेन खंय तरी पुरातत्वन खात्यान आहा तो, पूण आर्कोलॉजीनसून हांव तो बरो रिन्युवेट करून ट्युरिजम डॅस्टिनेशन म्हणून ताका आयडेंटिफाय करून लोकांक, थंयसर जे बारीक समाजाचे जे लोक रावतात तेंचो कितें तरी ट्युरिस्ट थंय येयले जाल्यार उदरनिर्वाहाचो प्रश्न सुट्टलो. अशें हळदण्यान करपाक लागून बॅक वॉटर ट्युरिजम करूंक शकता आमी. आमचे कडेन रिवर आहा, मांडवीचो फांटो आहा, आमचे कडेन जमणी आहा सायडीक, कोण शेतां रोयना कांय करिना, पडीक जमणी आहा. ते मे बी कोमनितात आसतले, टॅनन आसतले, दोगांयूय तेजो बेनिफीट जावंक शकता. अशे तरेन करून आमी बॅक वॉटर ट्युरिजम कशें हाडूंक शकता. हळदण्यान असो वाठार आहा, हळदण्यान नॅचरल ब्युटी आहा.
ट्युरिजम जे आहा पळय हे आमी आयज मेरेन हो सरकार बिचारूच पळय दिल्लो आहा और बीच ट्युरिजमूच करता. हांगासर गोंयान करपा सारकिल्लें हांव जर गोंय म्हणून उलयलो जाल्यार मंदीर टेम्पल ट्युरिजम आमी करपाक शकता. टेम्पलाच्या वाठारान आमी उदरगत करूंक शकता किंवा हळदाणे सारकिल्ल्या भागान लोकांक सदांच कितें आहा बीच सायडीक रावपाक आवडटा अशें ना, थोडें नेचर पळोवपाक येता. सो गोंयान खास करून बिची पळोवपाक येता पूण नेचरूय पळोवपाक लोक येतात. सो ते एक इको ट्युरिजम करप थंयसर आनी जेणे करून थंयसरल्या लोकांची आय वाडप म्हणजे रहन सहन वाडप, तेंचो इनकम वाडप हेजेर म्हजें लक्ष आसतलें. आनी अश्यो खुबश्यो गजाली आहा ज्यो आमी आपल्या ऑलरेडी मॅनिफेस्टोन दिल्ल्यो आहा. सो हें जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान हळदाण्यान विकास म्हणजे कितें, हळदाणे विकास म्हणजे बिल्डिंगूच बांदप हो विकास न्हू. रस्ते करप हे तर मूलभूत हक्क. रस्तो, उदक, लायट हो गोंयकाराचो मूलभूत, हळदणकरांचोच न्हू तर संपूर्ण गोंयच्या लोकांचो मूलभूत अधिकार आहा. पूण आयज हळदण्यान रस्त्यांची स्थिती वायट जाल्ली आहा. त्या दिसा म्हाका एक भुरगो सांगी मोयडेसून जो नाशनोया मेरेन रस्तो आहा हो 3 वर्सां जालो तेणीन खोंडून उडयल्लो कसलो तरी केबल घालपाक लागून. 3 वर्सां लागली तेका आयज रस्तो आयच्या दिसाक जाल्लो आहा. पूण एक भुरगो सांगतालो म्हाका आपणें 70,000ची बायक घेतलेली, कोविडान हप्ते भरूंक शकलो ना लॉकडावनान, म्हणून आपूण ती विकपाक गेलो जाल्यार म्हणटा खिळखिळो जाल्लो आहा, 10,000 कोण दिना. ही स्थिती जाल्ली आहा, ही सत्य परिस्थिती आहा. नोकऱ्याच्या बाबतीन म्हणून जाल्यार नोकऱ्याच्या बाबतीन लोकांक सगळ्यांक फसवणूक केल्ली आहा. आयज मेरेन नोकऱ्यो जर दिल्यो तेणेन जाल्यार आपल्या ऑफिसान कोण तरी एक चली भुरगें, हांव नांव घेयना तेजें, ते बरें फेमस आहा, तेका नोकरी दिली. दुसरो एक उस्कय सरपंच आहा तेच्या चेड्याक नोकरी दिली. बोस्ताड्यान कोणाच्या तरी पंचाचे बायलेक दिली. एक खंयसर तरी उस्कय एक पंच आहा तेका नोकरी दिली. अशें करून आनी एक तेजो बोस्ताड्यान एक पंच आहा, तेच्या भावाक फाटल्या दिसांनी पुलीस डिपार्टमेंटान सस्पेन्शनान आहलो त्या भुरग्याक तो त्या पीसीक तो PSI करता. हे तरेच्यो म्हणजे कशें आहा, सामान्य लोकांनी कितें मतांत मारप, सामान्य लोकांक हेंच्यांनी नोकऱ्यो विकल्यो आनी आयज जे तेंच्यांनी पळय ती मार्कशीट दिल्ली आहा पळय ही सगळी बोगस आहा. हे लोकांनी विचार करपाक जाय. ती मार्कशीट हाडून दाखयल्या, तुका 98 पडल्या, तुका 96 पडल्या. अरे पोस्ट आहा, PCचे पोस्ट आहा तर 750 आनी पास आवट जाल्यार 2200. म्हणजे कितल्या जाणांक नोकऱ्यो मेळटल्यो आनी नोकऱ्यो मेळपाक हो सरकार येवपाक जाय न्हू. लोक असले पिशापणांक बळी पडपाचे ना. म्हाका दिसता येणाऱ्या काळान लोकांनी ग्लॅन टिकलेक आनी भारतीय जनता पार्टीक ग्लॅन टिकल्याक हळदणसून हद्दपार करपाचें लोकांनी ठरयल्लें आहा आनी भारतीय जनता पार्टी गोंयांतसून धांवडोवपाचें लोकांनी एक ठरयल्लें आहा आनी धांवडटले. आयज जे भारतीय जनता पार्टीचे मॅनिफेस्टोन बी सांगता 3 सिलिंडर फ्री दितले. लोकांक प्रश्न पडला 3 सिलिंडर म्हणजे वीथ दॅट डिवायस, सिलिंडराचे डिवायसा सकट दितले काय भरून दितले. वाडयल्या तुमीच, कोणी वाडय सांगलेलो तुमकां सिलिंडर. तेच्या पेक्षा आदी बरें आसलें आमकां सबसिडी गावतली. सबसिडी कित्याक बंद केली ह्या सरकारान सांगपाक जाय. सबसिडी बंद करून उडयली, म्हारगाय वाडली. हे सगळ्यो गजाली आहा. आमी काय कोणी मागोवंक नासली सबसिडी बंद कर वो कितें कर, पूण हे सरकारान ना विचारता अशें केल्या. फाटले फावटी एक कोविडाच्या लॉकडावनान जालें म्हणून म्हणपाक लागले 5,000 आमी मदत करतले. ह्या 5,000चे मदतीक लागून लोकांनी फॉर्मां भरलीं. फॉर्मां भरतना 400 रुपया ताका एफिडेवीट मारपाक आनी बाकीची नोटरी करपाक खर्च येयलो. बरें तेजेर एक रेव्हेन्यू स्टॅम्पाचेर बरोवन घेतलेलें आहा धाकटुल्याशा की आय हॅव रिसीव ₹5,000. त्या टायमार जर लोकांनी प्रश्न केलो हें कित्याक करता, तुमच्या अकावंटान डायरेक्ट पयशे. आयज मेरेन लोकांक पयशे येयल्ले ना. ह्या लोकांनी हे तरेचो फटवणूक केल्ली आहा. हो सरकार जर तुमी परतून हाडशात जाल्यार अशीच फटिंगपणां चलतली. ह्या सरकारान लॉकडावन गरज नासतना, जेन्ना गरज असली तेन्ना लॉकडावन करूंक ना आनी गरज नासतना लॉकडावन केलें. अशे खूब विशय आहा. कोविडाच्या टायमार हो सरकार फेल केल्लो. कोविडाच्या टायमार लोक 3,000 वयर लोकांचे बरे बरे भुरगे पिड्ड्यार जाले. मिसमॅनेजमेंटाक लागून, ऑक्सिजन अभावाक लागून, हॉस्पिटलान जागो नासलेल्या कारणान. हॉस्पिटलान जागो ना म्हणजे कितें, कोवीड कितें एका दिसांनी येवंक ना. तुमकां हेंकां केंद्र सरकाराकसून एक आदेश आसलो की कन्वर्ट ऑल द इंडोर स्टेडियम एंड बीग स्कूल इनटू द हॉस्पिटल. म्हणजे तुमकां बांद म्हणून सांगूंक नासलें पूण इंडोर स्टेडियमान खाटी घालात, ऑक्सिजन सप्लाय दवरात, हेंच सगळें सांगलेलें. पूण हे सरकार करपाक अपयशी ठरलो. हेंकां दिसलें ही फकाण कशी आनी लोकांच्या जिवा कडेन खेळ्ळो. लोकांच्या ह्या सरकारान खरें म्हणचे जाल्यार भारतीय जनता पार्टीचे पळय लिडर येता, अमित शाह आनी व्हडले व्हडले लिडर येता पळय, गोंयकाराची ही सगळीं मरणां जाल्लीं आहा. अनैसर्गीक मरणां म्हणजे अपघाती मरण म्हणटा आमी ताका. म्हणजे भुरगो 24 वर्साचो मेलो, 20 वर्साचो मेलो, 26 वर्साचो मेलो, जाणटेय मेलेत आमचे हितून. फॅमिलींतले दोग जाण फाटोफाट मेले. ह्या लोकांची ह्या सरकाराचे पळय व्हडले व्हडले लिडर येता देशांतले, पयलीं हेंच्यांनी सोजमोन घेवचे पडटली, पयलीं माफी मागची पडटली. हें सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरलेलें आहा. म्हाका दिसता लोक हांवें सांगलें तें हेंकां आवट करपाक लागून तयारीन रावल्ले आहा. सर तुमी TMCचे बीन प्रेसिडेंट जातात. सध्या रिस्पॉन्स कसो आहा तुमकां TMC, कित्याक ती न्यू पार्टी पयली फावट आयल्या म्हणून? पळय न्यू पार्टी म्हणया आमी, पूण जितल्यो पार्ट्यो पळय पयलींसून हांगा आहा तांकां टक्कर दीत फुडें गेली.
हातून कितें आहा आयपॅक जी आहा प्रशांत किशोर आहा हो हेची स्ट्रॅटेजी आहा जेणे नरेंद्र मोदीक इलेक्शन जिखयल्ले जेणे अरविंद केजरीवालाक इलेक्शन जिखयल्ले जेणे पंजाबाक तमिळनाडूक वेस्ट बेंगलाक अशें कितल्याशाच राज्यांनी इलेक्शन केलें आनी जिखोनूय दिलें सो तेजी स्ट्रॅटेजिकल आहा पळय तितून ह्या 4 म्हयन्यांक सुद्दां आयज लोकांक अशें दिसना की ही पार्टी पडली लोक म्हाका जेन्ना घरा कडेन वयता 2 फुलां मरे म्हणटा TMC मरे म्हणटा ओके खबर आहा म्हणजे लोकांचे तकलेन ही पार्टी केली लोकांक ही पार्टी खंयसरूच दिसना की पोरणी पार्टी नवी पार्टी आहा म्हाकाय सुद्दां दिसता आतां ती पोरणी पार्टी आहा हांव अध्यक्ष आसलेल्या कारणान एक जो हें आसलो पळय BJPचे लोक जे अंधभक्त आहा पळय ते म्हणटाले ना ती हिंदूंचेर अत्याचार करतली ती आनी कोणाचेर अत्याचार करतली आतां हांव हिंदू हांव अभिमानान सांगता हांव हिंदू म्हणून बहुजन समाजातलो हिंदू वयल्यान डुप्लिकेट न्हू हेंच्या भाशेन म्हणजे एक उलयतलो आनी दुसरें करतलो हांव एक उतर दिता हांव हिंदूंचेरूच सोड पण खंयच्याच जाती धर्माचेर हांव अन्याय अत्याचार करूंक शकना म्हाका सगळ्या लोकांक जे गोंयान पळय आहा त्या लोकांक घेवन फुडें वचपाचें आहा सगळे सेक्युलरिजम शेवटी ते म्हाजे भारतवासी आहा खंयसरले जरी असले न्हू जाल्यार ते म्हाज्या भारत देशांतले आनी म्हाका एक अभिमान आहा हिंदू म्हणून अभिमान आहा आनी भारतवासी म्हणून अभिमान आहा सो हेंचे अशें कांय ना की बरो रिस्पॉन्स आहा म्हाका बरो प्रतिसाद आहा आल्दोनान शेवटी लोक विसारले सगळे विसारले TMC VMC 2 फुलां उगड आसा किरण कांदोळकर उगड आसा आणि बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कसो रिस्पॉन्स आहा तुमकां बाकी आमी सद्या तरी आमचे प्रेडिक्शन फाटल्या दिसांतले एक 8 दिसां पयलीं हांव जो प्रशांत किशोराक मेळ्ळो आमची मिटींग जाल्ली कित्याक हांवूय मेळप जायना म्हाकाय टायम ना म्हाका कॉन्स्टिट्युएन्सी भोंवपाक जाय अजुनूय म्हाजी उरल्या खुबशी प्रशांत किशोरान त्या टायमार म्हाका एक लिस्टिंग करून दाखयल्लें म्हणजे आमी खंयचे खंयचे मतदारसंघ जिखता ते हितूनसून आमी 11 जिखताले MGP जे आमच्या वांगडा एलायन्स आहा हे 6 ते 7 जिखता म्हणजे 17 ते 18चेर आमी पावता बाकीचे हेवटेन तेवटेन जिखतले कोणूय आमी सरकार करतले भारतीय जनता पार्टी 8 जिखता आतां 8सून आनीक कमी जाले 8 दिसांक जाले खबर ना कित्याक वारो बदलत आसता राजकारण काय आसता लोक सामान्य लोक जे आहा न्हू जे पॉलिटिकली एफिलिएटेड आसना पळयता कोण येता कोण जिखता कोणाच्या सायडीक कितें आहा आनी लोक जिखता थंय मत मारपाक वयता हळदण्यांनी अशें जाल्लें आहा ग्लॅन टिकल्याक तर डायरेक्टली लोकांनी सोडलोच तेजे मंडळ जो जनरल सेक्रेटरी आहा तेणीन सोडलो तेंच्या पंचांनी सोडलो तेंच्या डेप्युटी सरपंचांनी सोडलो सरपंचान सोडलो हाल्दोनच्या अशें खुबशे जाणांनी डायरेक्टली सोडलेलो पण आयज अशें जाल्ली आहा परिस्थिती की राती सुद्दां म्हाका लेट नायट मेरेन म्हाका 1 ते 1:30 मेरेन मिटिंग्यो करच्यो पडल्या कित्याक लोक ग्लॅन टिकल्याक हारता म्हणून थंय हारता थंय रावपाक शकना सोदिना हांगासर आमचे कडेन येतात आनी येयत आहा पण ते काँग्रेसी कडेन कित्याक वचना लोकांक हळदण्यान एक सांगता हळदणचो इतिहास जर काडीत न्हू हळदण्यान खूब कितें घडलेलें आहा आमच्या पुर्वजांक खबर आहा आमच्या जाणट्यांक खबर आहा हळदण्यान लोकांक भाडकाड नाका हळदण्यान भाडकारशाहीक विटलेले आहा आदी तेंच्यांनी जो आमचेर अन्याय अत्याचार केल्लो आहा खास करून जो आयज काँग्रेसीक कॅन्डिडेट रावल्लो आहा पळय तसल्या भाडकारांक त्या विशिश्ट एक श्रेणींतल्या भाडकारांक हांव सगळ्या भाडकारांक वायट म्हणिना पण हळदण्यान आख्ख्या गोंयान म्हाका दिसता हळदणे हो असो मतदारसंघ आसतलो हळदणे हो खास करून हळदणे पंचायत जी अशी आसतली की आमकां त्या लोकांक ल्हान आसतना आमच्या पुर्वजांक तांकां बाय बाबा म्हणून तेंचेर पुर्तुगेज भूत वचोंक नासलें म्हाका 50 वर्सां आयज म्हणजे म्हाज्या पयलीं 60 वर्सां हें जाल्लें पण हांव सादारण 5 वर्सांचो आसतना 15 वर्सां जालीं तरी तेंचे पुर्तुगेज भूत वचोंक नासलें ही जी श्रेणी आहा पळय तेंचें हांव उलयतां हांव सगळे मायनॉरिटी समाजाचें उलयना हांव भाटकारांचें उलयतां सो हळदण्यान काँग्रेसी कडेन नांव वचपाचें कारण हळदण्यान चुकीच्या कॅन्डिडेटाक तिकेट दिली एका भाटकाराक तिकेट दिली हळदण्यान भाटकारशाही केन्नाच येवंक शकना म्हाज्या असलो मुणकार म्हाज्या असलो बहुजन समाजांतलो मनीस थंय जिखोवंक शकता संस्कृती जी आहा जेका संस्कृती कळटा पळय आमी लोकांच्या घरान वयताना आवय भयण मेवळी जाल्यार अशें पांयां पडटा ही जाणटी मेवळी जाल्यार आमी पांयां पडटा ही संस्कृती आमची ही गोंयची संस्कृती हळदणची संस्कृती आनी देशांतली संस्कृती खानार हात घालप बायलांच्या सुद्दां खानार हात घालप ही आमची संस्कृती न्हू फोटो काडूंक कोण रावलो की अशें हांव एज अ फ्रेंड म्हणून हेजेर हात घालूंक शकता पण कुशीक जर बायल मनीस रावल्या चली भुरगे रावला जाल्यार आमी घालचे ना आमचो हात असो जोडपाक जाय आमी महिलांक सन्मान करता महिलांक आमी माता म्हटलेली आहा देवीचें हें दिल्लें आहा आमी दर्जो दिल्लो आहा ह्या देशाक सुद्दां आमी भारत माता म्हणटा महिलेचो एक दर्जो दिल्लो आहा सो असले जे संस्कृतीचे लोक आहा पळय तो जाय काय किरण कांदोळकर जाय संस्कृती समजावणारो जाय हे लोकांचे तकलेन गेल्लें आहा आनी लोक हे संस्कृती फाटल्यान रावतले हो म्हाका पूर्ण विश्वास आहा सो भाटकारा फाटल्यान लोक ना म्हाज्या असले मुणकारा म्हाज्या असले सामान्य म्हणजे बहुजन समाजांतलो क्रिस्तांव सुद्दां जो बारीक समाज आहा पळय हो आमच्या वांगडा आहा फक्त भाटकार ते सगळे मेवळ्यात आनी UK बसून इलेक्शन चलयता वॉट्सॅपाचेर कितें म्हणटात ते ऑनलायन UK बसून तूं हांगासर मत मारूंक शकता काय कितें इलेक्शन हांगा जो वोट दामतलो पळय बट्टन दामतलो
तोच जिखोवंक शकतलो. सो ताका लागून लोक किरण कांदोळकराक जिखयतले ही म्हाका गॅरंटी आहा. जेन्ना तुमी म्हणटा की तुमी सरकार करतले तुमी आनी MGP, सो मुख्यमंत्री असो फेस बीन कितें आसा तुमचो? हे पळय आमची पार्टी आहा. हांव अध्यक्ष जालो जाल्यारूय म्हाजी पार्टी आहा, MGP आसतली. हें आमी फुडाराक बसून ठरयतले. पयलीं आमी जिखया. लोकां कडेन म्हजें आव्हान आहा की आमकां हे फावटी लोकांक तुमी 10 वर्सां 15 वर्सां आनी बाकीचीं वर्सां दिवन पयलीं भारतीय जनता पार्टीक तुमी 10 वर्सां दिवन पयलीं कितें दिवे लायले पळय तें पयलें. आमचे असले बारीक समाजाच्या लोकांक एक 5 वर्सां दिवन पळया. 5 वर्सांक जर आमी अपेशी ठरले, आमी कांय करूंक शकले ना, गोंयचो विचार करूंक शकले ना, गोंयकारांचो विचार करूंक शकले ना, लोकांक नाका ते बंद करूंक शकले ना, जशे 3 लिनियर प्रोजेक्ट आसले, डबल ट्रॅकिंग आसतले, कोल नाका असो विशय जो आहा, असले जर आमी हे तडीपार करूंक शकले ना जाल्यार तुमी आमकांय घरा धाडात. हे तरेचो आमकां गोंय जें आहा पळय समृद्ध आनी सुजलम बनोवपाचें आहा. गोंयान आमकां फक्त बिल्डिंग्यो आनी विकास करपाचो आहा, ब्रीज बांदपाचें हें जालेंच. त्याच वांगडा गोंयच्या लोकांचो इकॉनॉमिकल कशी वाड जातली, ताका लागून नोकरी बाकीच्यो गजाली आहा हितून जर आमी करीत, वेवसायीन जर तांकां धुकलीत, आनी आमचे पार्टीन प्रॉमीस केल्लें आहा युवा शक्ती कार्ड म्हणून जें केल्लें एकदम बरी स्कीम आहा. तितूनसून आमची इकॉनॉमी जी आहा भुरग्यांची ही वाडटली आनी गोंय सुजलम सफलम अशें जातलें येणाऱ्या काळान. आनी आमीच तें करूंक शकता. आमी करूंक शकले ना जाल्यार 5 वर्सांनी भायरचो रस्तो दाखोवंक शकता. लोकांनी एक ऑपॉर्च्युनिटी दिवची TMCक आनी अलायन्साक 5 वर्सां सत्ता करपाक, कारण बदल घडोवन पळोवपाक जाय आनी लोक बदल घडोवपाचे तयारीन आहा. सर ह्यो तो रिक्रुटमेंट फाटल्यान हें जाला तो खुबसो बोवाळ जाला आनी थोडेशे उरला. सो तुमचें गव्हर्मेंट हेतू कितें ते पयलींचें कितें जालां तें कितें स्क्रॅप बीन करतले तुमी? स्क्रॅप करपाचो प्रश्न येना. आमी इन्क्वायरी बसयतले. कित्याक थिवेचो पंच मेंबराचो भुरगो हो भुरगो PC एग्जामीक हो 9थान रिपीट वयल्यान रिपिटर 9थान रिपिटर हितून तो PC एग्जामीक घेता 28 मार्क आनी PSI एग्जामीक घेता 98 मार्क्स. आतां हितून कन्फ्युजन आहा. ही एग्जाम खंयची फुडाराक एक भंय आहा. PC कोण एप्लाय करचो ना, कित्याक एग्जाम हार्ड आसता म्हणटले, PSI एप्लाय करूंक वयतले कित्याक एग्जाम इजी आसता. म्हणजे सजमलो न्हू. सो हे सगळे घोळ जे जाल्ले आहा न्हू, आमकां जर कंप्लेन येयत न्हू खंयच्याय कॅन्डिडेटा कडसून वो जेणी एग्जाम दिल्ली आहा पळय तेंचे कडसून जर कितें कंप्लेन येयली न्हू, कित्याक हांव रिस्पॉन्सिबिलिटीन उलयता, आमी सरकारान आसतले, हांव खंयच्या खंय स्टेटमेंट करिना जशे बाकीचे करतात पळय लोकांक फुलोवपाक. आमकां कंप्लेन दियात, आमी अवश्य एक्शन घेतले. बाकीच्यो ऑलरेडी ज्यो तेंचे आमदार फाटीं उलयल्ले आहा की नोकऱ्यांक पयशे घेतलेले आहा, हितून म्हाकाय खबर आहा सदानंद तानावडे भारतीय जनता पार्टीचो अध्यक्ष आहा, तेणेन आपल्या भयणीच्या जावयांक इंजिनियर केल्लो आहा, भावाच्या चेडवाक तेणें अकावंट ऑफिसर केल्लें आहा. हेंय सुद्दां कशें जावंक शकतात पळय आमकांय कळपाक जाय. पर्टिक्युलर हे आमदार मंत्र्यांची आनी पार्टी अध्यक्षांची जर फॅमिली जाता, सामान्य लोकांचें कांय जावंक पण पयशे घेतले म्हणून तेंच्या आमदारान पणजेच्या पळय आरोप केल्लो आहा, त्या स्टेटमेंटाच्या बेजिसाचेर आमी ती इन्क्वायरी करतले. आयज तेंच्या सरकारा भितर ताकद ना. बाबुशान इन्क्वायरी मागलेली, बाबुशान सगळें मागलेलें, पूण तें करूंक शकलो ना. पूण बाबुशूय कितें म्हणून म्हाका खबर ना, तेच BJPन रावला. करप्ट म्हणटा, तेजीच पार्टी करप्ट म्हणटा आनी तेच पार्टीन रावल्लो आहा. पूण हांव सांगता तुका, बाबुशाचे एक रिस्पॉन्सिबल आमदार म्हणजे रिस्पॉन्सिबल न्हू. तो मागीर आयज आमदार आसूं, फुडाराक आसूं नाल्यार एक्स आमदार आसूं, पूण तेज्या स्टेटमेंटाच्या आदाराचेर आमी इन्क्वायरी बसयतले. पयशे कोणी घेतल्यात पळय तेचेर. कित्याक सामान्य जे खरे शिकलेले भुरगे आहा पळय, एज्युकेटेड भुरगे आहा, जे मेहनत करतात पळय, हांकां न्याय मेळपाक जाय, सगळ्यांक नोकऱ्यो मेळपाक जाय. विशिश्ट एका मतदारसंघान नोकऱ्यो दिवप हें चुकीचें आहा. मंत्री जर आपल्याच दिवपाक लागलो जाल्यार सामान्य गरिबांचे म्हणजे बहुसंख्य जे भुरग्यांक लोकांनी मेहनत करून शिकयल्ले आहा, रीण काडून शिकयल्ले आहा पळय, त्या आवय बापायंच्या मनाचेर हो परिणाम जाता, त्या भुरग्याची मानसिकतेचेर परिणाम जाता. सो हेका लागून आमी सर्व गोंयकारांक न्याय दिवपाक लागून समान कशें प्रशासन, ताकाच लागून सांगता 5 वर्सांक आमकां राज्य चलोवपाक दियात. आमी दाखयता कशें चलोवपाक जाय तें. कारण हांव सांगता तुका 5 वर्सां हांव आमदार आसलो, 5 वर्सां हांव थिवेन आमदार आसलो, आमी भरपूर नोकऱ्यो दिल्ल्या, आमी भरपूर कितें तरी काम केल्लें. केन्ना एक मनीस म्हाजेर करप्शनाचो आरोप करूंक शकना, एक मनीस. हें अभिमानान सांगता हांव. ताका लागून असल्या मनशांक तुमी निवडून हाडात. येणाऱ्या काळान त्या 5 वर्सांक करूंक शकलो हांव 100% करूंक शकलो अशें म्हणिना हांव. हे संवसारान सगळेंच जायना, पूण येणाऱ्या काळान भोवसंख्येन जें कितें एक ह्युमन डेव्हलपमेंट करपाक जाय. कारण भुरगीं शिकून घरान ग्रॅज्युएट आनी बाकीचें जावन घरान बसप म्हणजे तेजो परिणाम आवय बापायचेरूय जाता आनी त्या भुरग्याच्या मानसिकतेचेर जाता. सो ताका लागून हितून आमी लक्ष घालतले आनी एक बरो हळडणे मतदारसंघ आनी गोंय बरें जावचें अशें आमचो एक विचार आसतलो.
ओके थँक्यू सर, तुम्ही तुमच्या बिजी शेड्यूलात टायम दिल्याबद्दल थँक्यू. हांव ह्या वाड्यार धाकटोसो व्हडलो जाल्लो आसा. आयज म्हाका 45 वर्सां जाल्लेली आसा. मात आमी पळयता आमची ही शेतां आहा, शेतान सुद्दां वचपाक हांगर वाटो ना आसा आनी कांय डेव्हलपमेंट असो कांयच जावंक नासा. तुमीच पळयशात हांगर एक 7-8 घरां आसा, मात तेंची वाट सुद्दां आयज जावंक ना. आनी अशे लोकांची हालत जाल्ली आसा. तुमी अशे रस्त्यार पळयशात जाल्यार वयता थंय उदीक. आमी खुबदां गेले, खुबदां आमी हें केलें. खुबशे आमी गेले आमचे जे आमी पेड्यान हॉस्पिटल आसलें ते पयलें आमचो एक ग्रावंड आसलो थंय. तो ग्रावंड आमी सॅक्रिफायस केलो आनी तेन्ना आमकां प्रॉमीस केल्लें की तुमकां ते हॉस्पिटलान वाडेकारांक जॉब दितले म्हणून. आनी थंय आयज 10 वर्सां जालीं एक भुरगो त्या हॉस्पिटलान ना. हे डेव्हलपमेंट आमकां नाका, तेका लागून आमी किरण बाईक सपोर्ट करता.